नमस्कार इश्टानो. वाजोवंक येना म्हणून कितें जालें म्हाका घुमट एक्टींग करून हांव वाजोवपाचो आनंद तरी घेवं शकता न्हू. म्हाका खबर आसा लोक हांसतले म्हाका गोंयान रावन घुमट वाजोवंक येना म्हटल्यार पण एक दीस शिकतलो हांव. पण आतां लेट्स स्टार्ट विथ आवर जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार इश्टानो आनी येवकार तुमकां जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन. इश्टानो, कोंकण रेल्वे पुलिसांनी खंय मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर विस्कीच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. 1 लाख रुपयाच्यो विस्कीच्यो बाटल्यो. कितल्योश्योच. कोण तरी गोंया भायर स्मगलींग करपाक पळयतालो. आतां श्रावणान इतलो सोरो विकतो घेता म्हणटकच कोणाकूय दुबाव येतलोच न्ही की बाबा रे हो खंय व्हरता इतलो श्रावणान तर. आनी कित्याक श्रावण म्हणून इतलो स्टॉक मेळ्ळो तेका धपक्याक जाल्यार नशीबा मेळपाक विजय मल्ल्याक वयर काडपाक आमचो गोंयकारांचो खूब वांटो आसा हें तुमकां खबरूच आसा. पण इश्टानो, आमकां पयरूच अशें दिसून आयलें की आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान आमचो श्रावण भ्रश्ट करपाचो यत्न करता काय कितें अशें दिसलें. फाटीं एक दीस मंत्र्याच्या कॅबिनान आमी सगळे बसलेले तेन्ना जस्ट इमॅजिन. तुमकां तशें भरपूर खाद्य मेळ्ळेलें आसा, म्हजे कडल्यान चड ना. न्हू मंत्री महोदय, खाद्य मेळ्ळें पण तानेक कितें तानेक कांय ना. तान तांकां कितें दिलां हें आमकां नाका. आमचो श्रावण सद्या आमचो श्रावण भ्रश्ट करूंक सोदता. आमचो श्रावण भ्रश्ट करूंक सोदता आनी हांसता. आनी आनी आतां हें कितें आमचे कडेन उलोवपाचें सोडून पेपर वाचता. आमकां हांगा कित्याक आफयल्यान. मिनिस्टर, पेपर धरून कामाक लायल्यार बरें न्हू आमच्या. आतां कशें जालें बेस्ट. मंत्र्यानू आतां कितें चल्लां सरकारान सद्या सांगात मातशें. एज रिगार्ड्स आय एम कन्सर्न, म्हज्या बाबतींत हांव उलयतां. अशें कितें विचारलें हांवें. सरकारान कितें चल्लां म्हणूनच तर विचारलें. आतां आतां हेतें कितें सर, हेतें कितें. न्यूज पेपर सोडलो आनी आतां बेश्टो पेपर वाचता. व्हायट पेपर दिला काय कितें कोणें. बरें पार्सेकर बाब, जस्ट इमॅजिनान तुमची मुलाखत मदीं मदीं येत आसता. आमी तुमचेर जोक्सूय करतात, तुमकां राग बी येना मू. पूण आज म्हाका मातशें लागलें थोडेशें. पयलीं हांवें फकाणार घेतले, मागीर कोणाचे फोन येवपाक लागले, त्यामुळे हांव चडसो इरिटेट जालो. त्यामुळे तुमचे समोर म्हटलें उलयलें जाल्यार तें जनते समोर वतलें. आमच्या बद्दल आमच्या कडेन उलयता म्हटल्यार शुवर 8 ते 9 लाख गोंयकार म्हऱ्यान पावले. जस्ट इमॅजिना कडेन उलयले म्हणजे 8 ते 9 लाख गोंयकारांनी पयलेंच तें. थँक्यू सर. थँक्यू खंय, आमकां बातमी दी पळयली. पयली बातमी दी. एकूच गजाल सांग, क्लियर कट. तुवें मोपा जागे घेतल्या. हांवें मोपा जमिनी घेतल्यात. जस्ट इमॅजिन. बरें इश्टानो, पार्सेकरान कितें म्हटलें तेची आमकां काय व्हडलेशें लज दिसूंक ना. पण डेप्युटी सीएमान बोनेरा दिसा दिवाडे कितें सांगलें तें आयकून शर्मेन सारको उदक उदक जालो. तुमीच आयका स्वता. डेप्युटी चीफ मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजाच्या तोंडानसून तुमीच आयका. हांव पयले फावटी येयला न्हू सर. फाटले फावटी आमचो राजपाल गव्हर्नर वॉज हियर, एज अ टुरिझम मिनिस्टर वॉज ऑल्सो हियर. ऑल्दो आय एम सन इन लॉ ऑफ शराव, आय एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टायम. कितें असो म्हणून जावंय आसता. मावोड्याच्या सणासुदींक पावत ना वर्साची वर्सां. आसूं, आमी पर्सनल वचोंक सोदिना, पण बाकीच्या बायलांनी हितूनसून कितें तरी शिकचें हो आमचो हेत. ना कांय बायलांक कंप्लेन आसता की तेंचे घोव खंय मावड्या येवपाकूच पळयना, सदांच तशे कल्टी मारतात, रावनात, सणांक येना. हांगा पळयात, थोडे वर्साची वर्सां पावना. आमची खंय गेली. रांदता बऱ्या वरभर सुसेग जिवाक. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, गोल्ड सडनली वाडटा, भांगर.
तशें कांय मनशांचो भाव वजन वाडटा देंवता एरवी लुइजीन फालेरो इलेक्शनाक पडटकच तो खंय आसा खंय गेलो कसो कित्याक ही खबर सुद्दां न दवरलेल्या नासलेली आयज काँग्रेसीचे चडशे लिडर अचानक रित्या लुइजीन फालेरोचे गुणगान करपाक लागल्या कित्याक? केक लुक्स गुड, दिसपाक बरो आसा, खावपाक कसो आसतलो तेचेर डिपेंड आसा. क्रीम राणेन सिलेक्ट केल्या, फ्लेवर शिरोडकारान, दिगंबरान सायज फायनल केल्या, जाल्यार कलर बाबू कवळेकरान. There is no unity while selecting my birthday cake also. I have to tell UPA chairperson. हांवें सदांच सांगलां की लुइजीन फालेर हो एक गोंय काँग्रेसी खातीर वरदान. लुइजीन फालेरो काँग्रेसीचो हात जाल्यार आमी तेजी पांचूय बोटां आनी पांचूय बोटां सारकी नासतात. आसूं सगळ्यांक खबर आहा. लुइजीन फालेराक चीफ मिनिस्टर जावपाक फकत 8 दीस कॅम्पेनिंग केल्यार पुरो. आय कॅन सी अ प्रायम मिनिस्टर इन लुइजीन फालेर. हांवें सदांच सांगलां हांव केन्नाच बंडना मारिना. Honorable Speaker, the moment Luzin Falero became the in charge of 7 northeastern states, आमकां तो आमचो सामको लागसो दिसपाक लागलो. आनी लुइजीन फालेर UPA चॅरपर्सन सोनिया गांधीचो सामको गट. आतां सगळेच तेका गट जावपाक सोदतात. फालेरूचे रायट हँड आनी लेफ्ट हँड जावंक पळयतात. इन शॉर्ट, लुइजीन फालेरूक मस्को मारतात. But I'm not like that. I'm a farmer. We are farmers. I'm not in the game of muscofying Luzin Faler. Though I know he was born on 26 August 1951. He's MCOM LLB. His favorite activities are swimming and gardening and farming like me. His favorite perfume is 21 Man NYC and Eternity. Luzin Faler in his lifetime has visited countries like USA, Canada, Brazil, Mexico, Venezuela, Germany, Switzerland, France, UK, Sweden, Norway, Italy, Portugal, Netherlands. But I'm not in the league of muscofying Luzin Faler just because he's close to Gandhi's. If today anybody can bring the rupee back to its form, it's Luzin Faler. If anybody can save Syria from US attacks, it's Luzin Faler. He's like my brother. He's like my elder brother. So इश्टानो, जर लुइजीन फालेरो ह्या आठवड्याचो हिरो जाल्यार ऑफकोर्स एक इंटरव्यू तो बनता है बॉस. जस्ट इमॅजिन. अरे कसली झाडां व्हेनेझुएलासून बी हाडल्या कितें स्पेशल. नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स घरा आयल्यार बरी 2 आंगणान लावपाची पळोवपाची. अरे इले तुमी. वेलकम टू युअर ओन प्रोग्राम ऑफ बंडला अँड फटिंगपणा काउंटरफीट. आणि आयज आमच्या बरोबर प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टायम इन जस्ट इमॅजिन अँड काउंटरफीट वी हॅव विथ अस लुइजीन फालेरो. सर, वेलकम टू द शो. Sir, let us straight away start with the sting operation of Churchill Alemao in 2005, the famous sting operation. Sir, were you behind that sting operation? Well, let me confess to you. Okay, was that reporter sent by you to trap Churchill Alemao? Yes, very much. Finally, confession comes after 7 years. Okay, what do you have to say about SEZ scam? Your name was also taken in SEZ scam, if I remember. Well, that is now history. Let us not talk about it. It's a painful memory for you. You're right, Yadi. Yes, very much. In 2009, you meddled, you mediated, you interfered in Digambar Kamath government. And after that, a lot of newspaper carried out news criticizing you about that. And even you faced criticism from your own state Congress leaders also. But I'm very happy I took that decision because it gave me immense pleasure.
if you are aware and if you are keeping track of Goa news when you are in Assam and northeastern states, one of the BJP minister wanted to bring Playboy cafe in Goa, and after that there was a lot of opposition, and one of the BJP MLA from their party only opposed that Playboy cafe. So my question is, do you anytime know anything about Playboy? Do you read Playboy magazine anytime? Well, I read it with great passion. Sometimes I am happy, sometimes I am disappointed. I can understand your reason for being happy, but why disappointment, sir? Okay, let's forget about this Playboy. This food security bill is the pet initiative of UPA chairman Sonia Gandhi. And our own Goan Chief Minister Manohar Parrikar says that he has not understood the bill properly. The bill is not being briefed to the state government. And he says that food security bill motive आपलो साध्य करतले काय ना, food security bill is confusing. Parrikar says, what is this? That is the life. Okay, what do you think about Goa Pradesh Congress Committee? Tell me frankly, sir, do you really think that these Congress leaders in Goa are really united? Are they really united? Well, that I may be having my own views, but I don't like to say it on camera. We understand, sir, we understand. We had heard that state Congress leaders were told to work with you, along with you, unitedly. But I felt that our senior leaders were not very happy with that. And what about your arch rival's daughter, Churchill Alemau's daughter, Valanka Alemau? She is Goa Pradesh Youth Congress president. Nobody has approached me on this issue. And what about a few Congress MLAs and leaders who are these days seen very close to BJP government, with them only? What do you have to say about that? They are getting a lot of financial support. Financial? But my time is over. My last question. If Goa Congress wants to topple Parrikar-led government, then will you be with them? Will you support them? Yes, very much, very much. With this, we end our counterfeit. इश्टानो फायनली जे हांव अनाउन्समेंट्स करतालो की आर्टिस्ट जाय कोणी या बरे सगळे ते ऑडिशन्स जाले आयतारा 1 सप्टेंबराक ऑडिशन्स जाले सकाळचे आनी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो बरे बरे आर्टिस्ट आपले ऑडिशन्स दिवन गेलेले आसा आनी ह्या ऑडिशन्साचो स्पेशल एपिसोड 8 सप्टेंबर म्हणजे 8 सप्टेंबर संडे टेलिकास्ट जातलो सदच्या टायमार जस्ट इमॅजीन अनुज आनी घेवया एक बारीकसो विसव